Ayurveda, as it is the oldest and it's go very deep and deep. As I said, की प्रकृतीनुसार तुम्ही डायट घेवपाक जाय. पण तो प्रकृती सुद्धा तुझी आहा ती देश प्रकृती बी असता. तो ग्रो खंय जाला तुझे जो तू खातात नुस्तें म्हणजे गोंयान खूब मेळटा. दॅट्स मीन्स इट्स हेल्दी फॉर अस. सो देश म्हणटा पळय ज्या जाग्यार ते ग्रो जाता त्या मनशाक ते हेल्दी. कोकोनट फाटीना लोक म्हणटा कोकोनट चड खावप ना दुये. बट फॉर गोंयकारा खातीर न्हय ते बिकॉज इट इज ग्रोन हियर. ओके ते सेम समज US UK तेंच्यांनी खावपा लागले इट कॅन गेट अ प्रॉब्लम. सो एव्हरीवेअर जे ग्रो जाता पळय ते खावपाकच जाय. प्लस तेची प्रकृती असता त्या प्रत्येक प्रोडक्टाची फळाची पदार्थाची प्रकृती असता. सो तेची प्रकृती पळोवन तुझी प्रकृती पळोवपाची तुझी अवस्था पळोवपाची. सकाळी आनी तू सांजचो सारको आसना सेम प्रकृती आसना. जी प्रकृती फिक्स जाल्ली असता पण जे एनवायरमेंटान चलता पळय 5 एलिमेंट्स अप्स अँड डाऊन जाता. सो सकाळी तुवें जे खाल्ला ते तू सांजे परत खाऊ शकना. फाल्यांचो मेनू तू आताच डिसायड करू शकना बिकॉज यू आर डिफरंट ऑन द नेक्स्ट डे. अच्छा ओके. सो प्रकृती आसा पळय दोन तरेची आसता. एक आसा ती जी तुजी आसता पळय प्रकृती ठरलेली आसता पळय बाय बर्थ इट इज रिमेन द सेम एंड जस्ट गेट चेंज बिफोर डेथ. आनी दुसरी आहा ती तू खंय रावता तुजे एज वायज म्हणजे फॉर एक्झाम्पल वेन वी गेटिंग ओल्डर तो आतां गेट इनक्रीज मिडल एज द पिता. ओके. आनी वेन वी आर चायल्डहूड वी आर कफा. सो दीस इज अवस्थीक आहा पळय ती चेंजीस जाता. बट तुजी प्रकृती जी आहा पळय फिक्स जाल्ली इट इज एट द टायम ऑफ कन्सेप्शन.